मुख्यमंत्री आपणा सर्वांना अभिवादन करता आहेत. त्यांचं अभिवादन आपण सर्वांनी स्वीकार करावं आणि मान्यवरांना विनंती आहे त्यांनी पुढच्या रांगेमध्ये बसून घ्यावं. मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत तसेच उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर, पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष तथा मांजरे मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय सोपटे, सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमाचं विधिवत उद्घाटन करावं. शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीप. की आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय. स्वयंपूर्ण खंयच्या बाबतीत? आमकां जी गजाल आमकां कोविडांत आमचे दोळे उगडले, आमकां ज्यो गजाली लागताल्यो, फळां लागता, फुलां लागता, दूध लागता, तांती लागता, मटण लागता, नुस्तें लागता, भात लागता, अरे आमी खंयच्यान हाडटा? शेजाऱ्याच्या राज्यांतल्यान. आमची दिवाळी त्यांच्या फुलांचेर, आमची चवथ त्यांच्या फुलांचेर. हाज्या पयलीं ती गोंयांत जायनातली काय कितें? अरे रोजाची ती फुलां कितें? ती बी आमकां बेंगलोरच्यान येवपाक जाय. आमचो दसरो ती फुलां जाल्यार जावचो ना? अरे गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो उलो हांवें 2 ऑक्टोबर 2020 आज फाल्यां 1 वर्स पुराय जाता. हांवें व्हर्च्युअली सांगलें म्हाज्या 191 ग्रामपंचायतींनी आनी 14 म्युनिसिपालिटींनी. आज अभिमानान सांगता हांव, म्हाजे 191 ग्रामपंचायतींत ते स्वयंपूर्ण मित्र खूप बऱ्या प्रमाणात काम करतात. ताचे अभिनंदन करीत तितके थोडे खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतात. ते जेन्ना जेन्ना ते हांव मतदारसंघात वयता, हांव रिव्ह्यू घेता म्हाज्या स्वयंपूर्ण मित्रांचो. ते जे काम करता ते पळयत जाल्यार तुमी सरप्राईज जातले. अरे त्याच्यानी पूर्ण आयज पर्यंत 100% गावात किसान कार्ड दिवपाचें काम, 100% गांव इन्शुरन्स करपाचो काम, 100% दुधकारा खातीर आसतले, नुस्तेकारा खातीर आसतले, किसान क्रेडिट कार्ड दिवपाचें काम, 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन दिवपाचें काम दुधकारा खातीर म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी केलां. आमची जबाबदारी आसा. आमी 2 पावलां फुडें मारपाक जाय. सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर 2 पावलां फुडें मारली, म्हळ्यार आमी ती 2 पावलां फुडें मारून त्या स्वयंपूर्ण मित्राक मेळपाक जाय आनी तेका विचारपाची गरज आसा खंयच्यो येवजण्यो म्हाज्या खातीर आसात. आनी हें आमचें तितकेंच कर्तव्य आसा. वेगवेगळे अधिकारी आसतले, वेगवेगळे सामाजीक सर्वंट आसतले किंवा त्याच बरोबर पंच सरपंच जेंकां आमी निवडून दिल्या, तांच्यांनी जर जबाबदारी घेतली आपल्या वार्डा पुरती सुद्धा, जाल्यार 100% येवजण्यो लोकां पर्यंत पावपा खातीर उडच्यो ना. म्हज्या स्वयंपूर्ण योजनेच्या अंतर्गत आम्ही दशसूत्री कार्यक्रम दिला. 10 कलमी कार्यक्रम आसा. त्या 10 कलमी कार्यक्रमाच्या अंतर्गत प्रत्येकाच्या घरात लाईट पावपाक जाय, उदक पावपाक जाय, टॉयलेट पावपाक जाय, प्रत्येकाक घराची येवजण मेळपाक जाय, प्रत्येकाक फायनान्शियल सेक्युरिटी जाय, प्रत्येकाक सोशल सेक्युरिटी जाय, प्रत्येकाकडे DDSSY कार्ड जाय, प्रत्येकाकडे किसान क्रेडिट कार्ड जाय. अरे ह्यो येवजण्यो त्याच्या खातीर पावोवपा खातीर तो कितल्या जणांच्या घराकडे वयतलो? तो कितल्या जणांच्या घराकडे वचून ताका सांगतलो फॉर्म भरून घेवन यो म्हणून? कोणीतरी आपूण जावन त्या घराकडे आमच्या पंचायतीत येवचो पडटलो. दर शेनवारा तो स्वयंपूर्ण मित्र बसला, तो पंचायतीतले रस्ते आनी गटारां करपा खातीर न्ही, गावातल्या हर एक मनशा पर्यंत ती येवजण पावोवपा खातीर बसता. म्हणून हांव सांगता की हे गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. फक्त तुम्ही 2 पावलां फुडें मारपाची गरज आसा. जेन्ना आमी म्हटलें हर घर नल से जल आसतले, ओपन डेफिकेशन फ्री आसतल्यो, हर एक योजना आम्ही तुमच्या दारापर्यंत घेऊन आयल्या. येतालो लोकांकडे कनेक्ट जातालो. हांव प्रत्येक फावटी वयता तेन्ना प्रत्येक मनशांकडे उलयता, ताच्यो समस्या जाणून घेता. आनी त्या खातीर हांवें मुख्यमंत्र्याचो दौरो कॅन्सल करून सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम म्हटलें की निदान हांव आत्तां एंट्रीचेर पळयतालो ती जाणटेली आवय आपली पिशवी घेवन भितर आयल्या, ती आशेन हांगासर आयिल्ली आसा. हांव परत सांगता, पयले फावटी म्हाजे जे सरकारी अधिकारी बसल्या ते बाबू 100% हांगासर लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आयिल्ले आसा. आनी तेंय सांगता तुमकां हांव, कारण ती जेन्ना आपले आधार कार्ड, आपले बाकीचे खंयचे कोणाची तरी DSSY जावंक ना, कोणाची तरी लाडली लक्ष्मी आनी इतक्याचेर उरोंक ना. बाय उशा नागवेकर उलयता आसतना तांणी सांगलें सरकार 152 स्किमी तुमकां दिवपाक आयला. फक्त हाताच्या बोटार लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, DSSY इतक्यो येवजण्यो न्ही. नो युअर स्कीम काढून पोर्टलाचेर वचून पळयात. म्हणजे तरणाटे युवा मित्र आनी मैत्रिणी फाटल्यान उबे आसात. तुम्ही पोर्टलाचेर वचून पळयात. 152 येवजण्यो ज्यो आसात त्यो सरकार तुमच्या दाराकडे दिवपा खातीर ऑनलायन आमचो पोर्टल आसा. त्या ऑनलायन पोर्टला वयल्यान तुम्ही फॉर्म काडपाक शकता, तुम्ही फॉर्म एप्लाय करपाक शकता.
अश्यो विविध योजना आसतल्यो हाची सुरवात आमी केल्या. हांव सुरवात करता आसतना कित्याक सांगलें ही जबाबदारी आसा प्रत्येक पंच आनी सरपंच प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आसा. तितकेच न्हय तर जो सामाजीक कार्यकर्ता आसा तेजी जबाबदारी आसा. फक्त माझा सरकारी खात्यात एखादो अधिकारी बसला तेजीच जबाबदारी ना. आमी जर प्रत्येकात आपले काम जर केलें आसत जाल्यार 100% सांगता हांव की सगळ्यांची कामां 100% जावपाक शकता. बाबू अधिकाऱ्यांचेर उलयतालो. हांवें म्हाज्या टेन्युअरांत आतां पर्यंत जवळपास 20च्या पेक्षा चड लोकांक सस्पेंड केल्ले आसा. तेंय सांगता हांवें कोणाचीच गय करूंक ना. बट ज्या बरोबर जे काम करतात तांचे अभिनंदन आमी करपाक जाय. रात आनी दीस ते काम करतात तांचे अभिनंदन करपाची गरज आसा आनी तितक्याच तत्परतेत ते काम करता. बाब अजित रॉय म्हणजे कोविडाच्या महामारीच्या काळात तुम्ही ताका पळयला आसतलो, पणजे पळयला आसतलो आनी पेडणेच्या पत्रादेवीच्या बॉर्डरीचेरूय येवन तो रातचो 12 वरांची ड्युटी करता आसतनाय तुम्ही पळयला आसतलो. म्हाजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आसतले. राउंड द क्लॉक 24/7 ही ड्युटी ते करीत आसात. हेल्थ डिपार्टमेंटाचो ज्या पद्दतीत स्टाफ काम करता त्याही पद्दतीत करता. हांव म्हाज्या समेस्त लोकप्रतिनिधीक विचारता की आमी स्वप्न पळयलें. स्वप्न कसलें? गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें. आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता की देशाक 75 वर्सां जाली स्वतंत्र मेळोन. आमी गोवा एट रेट 60 गोंयची 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आनी त्याच वेळार माननीय मोदीजीन आमकां स्वप्न दाखयलें आत्मनिर्भर भारत करपाचें. आमी लोकांक स्वप्न फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा हांवें मारा सरकारी अधिकारी वचून तुमच्या ग्रामपंचायतीन बसता. कितले जाण आमी वचून तेंच्या कडेन उलयले. कितल्या जाणांनी ताका वचून आमी समस्या सांगल्यो आनी कितल्या जाणांनी तांकां आमी विचारलें की तुमी काम करता तें म्हाकाय सांग, हांव फुडें म्हाज्या गांवांत करपाचें आसा. हांव पंच सरपंचांनी गांवांतल्या लोकांकूय उलयता आनी गांवांतल्या लोकां कडेन विचारता आमी कितल्या जाणांनी जबाबदारी घेतली. जेन्ना आमी तेंकाय सांगता तेन्ना आमी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. डेफिनेटली प्रॉब्लेम आसतले, हांव ना म्हणना की प्रॉब्लेम सातत्यात वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसतले. केन्ना तरी उदक येवचें ना, केन्ना तरी लायट वयतली. शेवटी ह्यो सगळ्यो टेक्निकल गजाली आसा. आमकां एका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन येतलें, वादळ येतलो, खंय तरी मोडटलें, कितें तरी जातलें, 8 दीस उदकाची समस्या आसतली. हेजो अर्थ असो न्ही. हय आमी कमिटेड आसा तुमकां जी सेवा दितली बट त्याच तत्परतेत तावते सायक्लोनाच्या वेळार पळयात तुमी म्हाज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात कशा पद्दतीत काम केलां. आयजूय बी कोविडा सारकिल्या महामारीत अभिनंदन करपाक जाय हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचे. रात आनी दीस कितलेशेच जाण ज्यांनी काम केलां ताचें अभिनंदन करपाची गरज आसा. तेंय बी आमी एप्रिशिएटींग काम करता हें सांगपाची गरज आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आयज शेनवार आसत, आयतार आसत म्हाज्या बरोबर म्हणजे तरी आयज शुक्रार फाल्यां 2 ऑक्टोबर म्हणून आयज एक दीस एडवान्स आमी सगळे जाण तुमच्या सेवे खातीर हांगासर तत्पर आसा, आमी हजर आसा. हें आतां सुरू जालां. हांव पळयतालों सांजे 5:30 पर्यंत म्हाजे सगळे सरकारी अधिकारी हांगासर आसतले. म्हणजे वेगवेगळ्या खात्याचे जर तुम्ही पळयशात 24च्या पेक्षा चड 40 डिपार्टमेंटां जी आसा ही आयज हांगासर आसा. पयले फावटी फिशरीज डिपार्टमेंट आसतले, लेबर डिपार्टमेंट आसतले, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसतले, सोशल वेलफेअर आसतले, RDA आसतले, वेगवेगळ्या खात्याची त्या खात्यात आसलेल्यो येवजण्यो ज्यो आयज पर्यंत फक्त तांबड्या फिताच्या फायलीत उरल्या त्यो येवजण्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम हें आमचेय सगळ्यांचें आसा. आमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. निश्चितच म्हाका दिसता हीच ती योग्य वेळ आसा. गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आमी जर थारायलें की गोंय स्वयंपूर्ण करतले आनी हे गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना म्हजो मूळ गोंयकार एकाय गोष्टी पासून वंचीत उरचो न्ही त्या खातीर म्हाजी तळमळ आसा, त्या खातीर म्हाजी धडपड आसा. म्हणून तर पयर दिसता पेडण्या काणकोण आशिल्लो आज पेडण्याच्या ह्या टोकाक आसा आनी म्हाज्या हर एक भाव भयणी हांव उलो मारता की चलात उठात, जागे जायात. अरे आमी एकमेकाक मदत करचे ना जाल्यार आनी कोण करतले. अरे आमी एकामेकाक जर सरकारी योजनेचो फायदो मेळोवन दिवचो ना जाल्यार आनी कोण करतले. फक्त लोकप्रतिनिधी, आमदार, मुख्यमंत्री, मंत्री करतलोच हाजेर रावू नाकात. जबाबदारी सगळ्यांची आसा. जबाबदारी आमची प्रत्येकाची आसा. आमच्या सायडीक जर एखादी विधवा भयण आसत जाल्यार तिकाय आमी स्कीम मेळोवन दिवपाचें काम हें आमी करपाक जाय. आमच्या सायडीक जर एखाद्याचो कोविडात त्याच्या घरात जर डेथ जाले आसत जाल्यार 2 लाखाची येवजण तेकाय बी आमी कशा पद्दतीन दितले हेजी जबाबदारी आमी सांबाळपाची गरज आसा. सरकारी म्हाजे स्वयंपूर्ण मित्र पंचायत हेय काम करतात बट त्या बरोबर आमी सगळ्यांनी प्रत्येक काम हे जातलें हाजी खबरदारी हांव घेता. कारण म्हाजे सरकारी अधिकारी त्याच तत्परतेन तेजें कामूय करतले आनी आतां जर काम जावंक ना आसत तेका गायड करतले, तेका एडवायज करतले. तूं डिपार्टमेंटान यो आनी तेजें कामूय सोडून दितले हाजी म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा म्हाज्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर. ते निश्चितच करतले. बट जबाबदारी आमची आसा. कारण हांव त्या जेन्ना उदळ म्हटलें हांवें ते जाणटेले आवयक जेन्ना एकटीच आपली पिशवी घेवन येताना पळयतालो
तेन्ना तिका कोणी तरी विचारपाचें गरज आसा, आई तूं कित्याक आयलें, आई तुजें काम कितें आहा, तिका कोणी तरी एखादो फॉर्म भरून दिवन त्या कन्सर्न लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन भरपाची गरज आसा. ही काम आमचे सगळ्यांचे आसा आनी हे जेन्ना आमी करतले तेन्नाच तिजो प्रश्न सुटावो जातलो. म्हणून म्हणटा हांव तुमकां, चलात आमी सगळे जाण एके कडेन येवया. माननीय मोदीजींचे विजन आमी जे म्हणटा आत्मनिर्भर करपाचें, आत्मनिर्भर भारत जावपाक जाय, हे स्वप्न साकार करुया. आयच्या ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तुमी सगळे जाण जर निश्चितच म्हाका साथ दीत तर हे गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक उशीर लागचो ना आनी तुमी हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हाज्या बरोबर रावतले हाची हांव आशा व्यक्त करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. देश फुडें व्हरपी वयर आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी आनी हांगा गोंयान आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंत हांव इतलो मानता की हांवें खुबशे चीफ मिनिस्टर पळयले, तुमकां सांगलें 4 फावटी जाले म्हाजे आदला बदली, पण असो मुखेलमंत्री हांवें पळोवना. हो मुखेलमंत्री कापास्त जातलो मुखेलमंत्री. ताणी गोंय जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो स्पिडीन मुखार व्हरपाचो ताणें प्रयत्न केलो. तुम्ही जाणात की हांव धारगळचो आमदार, धारगळे त्याच प्रमाणे आमी मुखार हाडला. धारगळेन सगळ्यो सोयो आमी लोकां पर्यंत पावयल्यो. उदक, लायट, रस्ते, व्हडलीं व्हडलीं कामां जी पावूंकच नासलेली, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट, तिळारी धरात, कांदेल प्रोजेक्ट धरात, व्हडले व्हडले ब्रिजीस, थर्मास ब्रिज धरात, मागीर तुजो वज्री पिंड ब्रिज धरात, एकच पंचायतीन 2-2 व्हडले ब्रिज, कनेक्टिंग रोड धरात, गांवच्या गांवांतल्यान भायर येवपाक पडटा ते गांवच्या गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचपाक मेळटा तशे रस्ते, सगळे कडेन हॉट मिक्स धरात. आनी ह्यो सगळ्यो सोयो आमी आमच्या मेहनती, लोकांच्या सहकार्यान, लोकांच्या सहाय्यान आमी सगळी कडेन पावोवपाक आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. तेजे भितर आमकां हांव पयलोच आमदार पेडण्याचो आनी मनोहर पर्रीकराची जी स्पिडीन जे गोंय चलतालें, अकस्मात ते आमचे भितरल्यान गेले की मनोहर पर्रीकर हो असलो मनीस आमकां मेळ्ळो चीफ मिनिस्टर जेणे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले हांगासर. आनी तेजे नंतर ते आमकां सोडून गेले. तेजे नंतर आमकां मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मेळ्ळो. तेजी स्पीड त्याच जोरात फुडें सरली. ती सगळ्या भितरली ते लाडली लक्ष्मी धरात, गृह आधार धरात, पेन्शनची स्पीड ताणें मारली आनी उदरगत धरात, विकास धरात, ताका आनी हात धरपी कोण ना. हांवें म्हटलें देवाचे देन बरो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो. तेजे भितरल्यान ताणें म्हाकाय डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो. हें आमी केन्ना विसरूंक शकनात. बीजेपीन आयलो तेजे बरोबर पयलें पद पेडणेकारांक मेळ्ळें डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, ते डॉक्टर सावंता खातीर. स्पीड फास्ट गेली आमची डेव्हलपमेंटाची, विकासाची. पण मदींच ही महामारी आयली, कोविड आयलें आनी परत मातसो आमकां ब्रेक पडलो. पण तो खंय फाटीं सरूं ना. तेणे आसा कित्याक पावना हे आमचे प्रश्न आसात. अरे बारीक बारीक गोष्टीक तुमी आमकां सतयतात, कित्याक सतयतात? ह्या लोकांक इंजिनियरांक व्हडले व्हडले पगार दित तूं, कित्याक काम करून घेयना तूं? कित्या खातीर हे लोक सतयतात आमकां? अरे गोस्ट बेरेस्तार तेन्ना सगळे लोक म्हणटात बाबा उदक येयना, फोनाचेर फोन सांगतात म्हाका उदक येयना म्हणून. हें उदक पावोवपाक जाय, उदक पावोवपाक जाय. उदक म्हणटा आमकां सगळे कडेन पावोवपाक जाय. उदक आमी सगळी कडेन पावोवपाक जाय. म्हणून हांव मागता तुज्या कडेन, हो उदक्याचो म्हणटा सगळ्यात व्हडलो मेजर प्रॉब्लेम आसा. दुसरी पावर. पावरूय आमी सगळे तरेन हाडल्या. इब्राहिमपुरांतल्यान शाळांतल्यान दितात, टिव्हींतल्यान दितात. जाता तितली लायट 24 वरां मेळटली तशी परिस्थिती कर, उपस्थित कर. तुमच्या कडेन ती कपासिटी आसा. तूं आमचो डायनामीक हेच्या भितर कॉम्प्रोमायज करनाका. हे 2 वस्तू लोकां भितर पावपाक जाय. तिसरी गोष्ट, हायवे हाडलो तूं,
आज डांबरीकरण चालू आसा. हांव जाणा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट तेन्ना हजारो रुपया कोटीन घालून ते प्रोजेक्ट हाडपाक पडटा. हे रस्ते खड्डे पडल्या सगळीकडे. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट गाडी तूं ते सायडीन आयलो गाडींतल्यान दुसरी जे जे आमी जाणा उदरगती खातीर थोडो त्रास जाता. आमी कितलो त्रास सहन करपाचो, कितलो. आज 2 वर्सां 2.5 वर्सां हो रस्त्याचें काम करता. कसलो तो MER तो कॉन्ट्रॅक्टर नालायक मेळ्ळो आमकां. कितें म्हूण त्रास काडप आमी. वचपाक मेळना गाडींतल्यान. एक तर म्हाजी मान बरी ना आनी दुसरी हे त्रास. फास्ट कर म्हणून सांग न्ही ताका. तूं आयल्या तुका कळटालें कितें तें. सेम दुसरें तुका सांगता ताणें रस्तो केला करता चालू आहा तेजें. स्पिडीन काम मातशें करपाक लाय. दुसरे तो रस्तो हायवे तो केला. अरे गांवच्या लोकांक भायर तरी सरपाक मेळपाक जाय. सर्व्हिस रोड ना. सर्व्हिस रोडच ना. कार्यक्रम खंय तरी पयलीं सुरू करता आसतना थिवी मतदारसंघ, मागीर काणकोण तालुका, ताचे उपरांत बिचोली तालुका आनी आज ह्या पेडणे तालुक्यांत ते पावल्ले आसात. आनी ह्या त्या नेतृत्वाच्या बळाचेर ह्या गोंयचे जनतेक सगळ्यांक व्यवस्थीत न्याय दिवपी असे आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मनापासून या कार्यक्रमाक स्वागत अभिनंदनय करता. आणि साहजिकच चड टाइम घेवचो ना कारण टाइम पयलींच खूप जाल्लो आसा. पण एक तुमच्या वतीन साहजिकच जे अधिकारी बरे काम करतात, आमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टर म्हणून ज्यांच्यांनी चार्ज घेतला, बरे काम करतात, तांचे लिडरशिपी अंडर जे म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन ज्या पद्धतीन बाळगतात तेजे एक प्रतिबिंब म्हणून या पेडणे तालुक्यान आमचे जे ऑफिसर जे आसात ते मागीर मामलेदार ऑफिस असो, डेप्युटी कलेक्टर असो, आमचे पंचायतीचे काम फुडें व्हरता आसतना BDO असो, त्याच बरोबर पोलीस डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर असो, ह्या पेडणे तालुक्यात वेगवेगळी डिपार्टमेंटां जी आसात, मागीर PWD असो, WRD असो, इलेक्ट्रिसिटी असो, आमचे हेल्थ असो, ह्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे बरे कार्यक्षम असे अधिकारी हांगा आहात. आणि म्हणूनच एक काम जनतेपर्यंत पावोवपाची त्यांच्यानी काम चालू आसात. पण इन एडिशन त्यांच्यानी जबाबदारी याच्या फुडें स्वीकारलेली आहा. भावनो आम्ही सरकार, तुम्ही निवडून दिले आमदाराचे काम असे असता की ज्यो सरकाराच्यो योजना ज्यो आसात त्या आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ह्या जनते खातीर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून ज्यो योजना राबयतात त्यो योजना इन टाइम लोकांपर्यंत पावोवप हे आमच्या ऑफिसरांचे काम असतं. आणि साहजिकच म्हणूनच आज या गोंय राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे पहिले मुख्यमंत्री जरी आमच्या ना तरी सुद्धा त्यांच्यानी जो पहिले मुख्यमंत्री पद स्वीकारतकच या गोंयच्या जनतेचे प्रामुख्यान गरीब जनता असो, आमचे सिनियर सिटीजन असो, घराची गाडी म्हणजे संसाराची गाडी चलयता असताना खंय तरी आमची महिला भगिनी असो, त्याच बरोबर खंय तरी गरीब घराण्यांसून ल्हानाची मोठी जातात म्हणजे तूं लग्न करपाक खंय तरी अडचण येता, आर्थिक अडचण आसा तेन्ना ती आर्थिक अडचण जाणून ती त्याच्या खातीर केली लाडली लक्ष्मी असो म्हणजे दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी ह्याच्या व्यतिरिक्त आमच्यो महिला स्वावलंबी जावच्यो. कार्ड न्ही तेका किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा, तेका बँकेचे लोन मेळटा, जो दूधकार आसा तेकाय बी किसान क्रेडिट कार्ड त्या बँकेतल्यान दिवपाक जाय. ताज्या भायर जो नुस्तेकार आहा तो नुस्तें विकता सुद्धा, काडटा तशें न्ही जाल्यार तेकाय बी किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा, तेकाय तुमी किसान क्रेडिट कार्ड करून दिवचें. सगळ्यो नॅशनलायज बँक जे आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सकयल तेंकाय बी लोन दिता. ताज्या भायर उद्योग आधार कार्ड मेळटा. ट्रेडिशनली जे कोण उद्योग करता, फुलकार आसतलो, भाजी विकपी आसतलो, हांकां तुमी उद्योग आधार कार्ड करून दिवपाक शकता.
कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सकयल काउंटर आहा तुमच्या पेडण्यात चलता खंय ते म्हाका खबर ना खंय जाताले कॉमन सिटीजन इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम केला आसा जाल्यार तो इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम सांगपाचो 50 लाखाची ग्रँट कोणी प्रोजेक्ट प्रपोजल धाडूंक ना जाल्यार तो प्रोजेक्ट प्रपोजल धाडचलो आमकां 19 डिसेंबराच्या पयलीं आमी तुका पयशे जे आहा ते धाडटले हाज्या व्यतिरिक्त 14 फायनान्स कमिशनचे पयशे बऱ्याचशा पंचायतींनी पडून आसा अजूनही यूज करूंक ना तुम्ही जर ते अजून स्वयंपूर्ण मित्रांनी इनिशिएटिव्ह घेयात तर त्याच्यानी पडूंक ना म्हणजे तुमची MRF शेड बांदपा खातीर आसतले गांवांतलो बस स्टॉप बांदपा खातीर आसतले ते पयशे मोडात ते पयशे मोडूंक ना तुम्ही वापरूंक शकना 14 फायनान्स कमिशनचे पयशे येवन आता जवळपास 5 वर्सां जाली आता 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे आमी दिवपाक लागले आमी सिल्वर जुबलीचे पयशे तुमच्या कडेन पडून आसा थोड्या कडेन ते पयशे मोडात आमकां पंचायतीन आसलेलो निधी वापरपा खातीर कळपाक जाय तुमचो थोड्याच्या कंपनी GIच्या बद्दल आसतले GIचे पयशे ऑक्टोबरान येतले सगळ्या जाणांक येतले GIचे टॉयलेट आसतले तर टॉयलेटचे कोणाचे उरल्या स्पेसिफिक स्वयंपूर्ण मित्रांनी तुम्ही जर आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच्या लेव्हिन्सन ताका कॉन्टॅक्ट करचो ताचे टॉयलेट येवपाक लागलेले आसा ओके हर घर नल से जल कोण जर चुकून उरला हांव गोठ्यान नळ घेवपाचें सांगना घरांनी स्वयंपूर्ण मित्र सर्टिफाय करून दिया 500 रुपया फक्त आमी घेता ओके ते स्वयंपूर्ण मित्राचे तुम्ही सर्टिफाय जर बेगीन करून दिलो जाल्यार ते आमकां जाता तितले बेगीन हर घर नल से जल दिवपाक मेळटले ताच्या भायर आमी ट्रेडिशनल कोविड ट्रेडिशनल पॅकेज रिलीफ पॅकेज जी दिल्या नुस्तेकारा पासून जो सगळो ते ट्रेडिशनली धंदे करतले खाजेकार गजेकार परत पाटले तयार करपी खुब्याकार सगळ्या जाणां कलयकारा सयत तांकां 5-5 हजार रुपयाचे जे फॉर्म दिल्या आमी तितून थोडोसो बदलूय केला आता एक तर पंचायत सेक्रेटरी फॉर्म मारूं येता आगरवाडा पंचायत एक समस्या आसा तुमच्या समस्या सांग तेन्ना कितें जालें प्रोटेक्शन दिवाल वॉल आसा भायली कितें जाली ती थोडी उंची कमी आसा आनी जे भरतेचे पाणी येता ते वयल्यान पडटा आनी सकयल नासता ताका जे ती वॉल आहा ती आमकां वाडोवपाक जाय तूं इनिशिएटीव घेवन WRD सांगलें सांगले एप्लिकेशन दिला ठराव बरें आनी कितें दुसरें तुमी आतां सरकार तुम्ही सरकारान डिक्लेअर केल्या की म्हणा तेंचे कडेन घरां आसात पण ताका लायट मेळना जावं आनी कितें मेळना पाणी मेळना ताका लागून पंचायतीन तांकां टोकन नंबर दितले आनी जेणे करून पंचायत ऑक्टोबर एंडिंग पर्यंत टोकन नंबर दिवपाचे सर्क्युलर येतले सगळ्या खाली फुकट दिवपाचे त्या तेंच्यांनी फक्त तो परत सांगता सगळे पंच सरपंच सेक्रेटरी आयकून घेयात ताका ती ऑफिशियल फीस कितें आहा पळय न्ही ती घेवपाची आनी लोकांक तो पंचायतीचो हाऊस टॅक्स ताज्या भायर तेणी गार्बेज टॅक्स फारीक करचो आनी ताका टोकन नंबर मेळचो जेणे करून ताका लायट उदक आनी जी कितें फीस ठरयता ती गव्हर्नमेंट जी फीस ठरयतलो ती फीस पे करून ताका नंबर दिवचो ऑक्टोबर एंडिंग पर्यंत जातले सर्क्युलर येतलो आनी एक दोन प्रश्न आहा म्हणजे GR स्किमी अंडर गुलकार देवस्थान मधला वाडा चोपडे ब्युटिफिकेशन जे आसलें ते सर आमी